A given question, a sum double itself at simple interest in 8 years. In how many years will it become 4 times itself? So एक sum म्हटल्यार एक अमाउंट असा तो डबल जातलो. ओके, बाय एडिंग सिंपल इंटरेस्ट आणि ते सुद्धा कितले 8 इयर्सान. सो आता एक्झाम्पल पळय, सपोज आम्ही 100 रुपीज सपोज डिपॉझिट केले जाल्यार ते आफ्टर 8 इयर्स पळयाच ते कितें जातले विथ इंटरेस्ट डबल जातले. ओके, सो 100चे डबल कितलो जालो 200 जालो. ओके, सो आफ्टर इन हाऊ मेनी इयर्स विल इट बिकम 4 टाइम इटसेल्फ. आता 100चे 4 टाइम्स कितलो 400. काय 100चा 4 टाइम्स कितलो जातलो 400. सो आता आफ्टर 8 इयर्स 100 रुपीज वाडटा. 8 इयर्सान कितें जालो 100 रुपीज वाडले. तशेंच 16 इयरान कितलो जातलो आनी 100 वाडटले, 3 टाइम्स जालो. मागीर 8चा टेबल पळय, आफ्टर 8 इयर्स इनक्रीज जाता. सो 24 इयर्सान कितलो जातलो 400. कळ्ळें. सो हे डायरेक्ट वेन तुम्ही असे फाइंड आउट करूंक शकता. ओके, सपोज जर डायरेक्ट जाय 8 इयर्स, कितें इयर्स असे सिमिलर प्रॉब्लेम येयले जाल्यार आनी 4 टाइम सांगला न्हू, एक टाइम रिड्यूस करप. 8 3 जा 24. डायरेक्टली अशें करूंक शकता, नाजाल्यार अशें एक एक्झाम्पल घेवन तुम्ही फाइंड आउट करूंक शकता. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 24 इयर्स. नेक्स्ट पेज, स्पीड टाइम आणि डिस्टन्स. सो स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. ह्यो फॉर्म्युला तुमकां खबर आसतलोच. टू फाइंड द स्पीड डिस्टन्स अपॉन टाइम. सो टाइम हांगा वचोंक शकता, स्पीड हांगा येवंक शकता. हे दोन्ही मल्टिप्लाय जाता, स्पीड इंटू डिस्टन्स. सो असोय फॉर्म्युला जाता, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टन्स. सो असो सुद्धा फॉर्म्युला जाता. सो आता आमकां सांगला ट्रेन 120 मीटर लॉंग क्रॉसिस अ प्लॅटफॉर्म 180 मीटर लॉंग इन 12 सेकंड. सो आता हे मीटर दिला म्हणजे हे आमचो डिस्टन्साचेर येयलो. सो टोटल डिस्टन्स आम्ही फाइंड करतले पयली. 120 मीटर प्लस 180 मीटर. ओके, सो कितलो येयलो 300 मीटर जालो. मीटर. सो टोटल डिस्टन्स आम्ही पयली फाइंड करतले. ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्म कितें दिला तो, आणि सेकंड दिला म्हणजे तो कितें दिलो आमकां टाइम 12 सेकंड दिलो. फाइंड स्पीड सांगला. सो स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. द डिस्टन्स 300 डिवाइड बाय 12. ओके, सो आता जर तुम्ही कॅन्सल केले जाल्यार 6च्या टेबलान 50 आणि 25 मीटर पर सेकंड. कळ्ळें. सो ह्यो मिटरान दिला म्हटल्यार मीटर पर सेकंड. हे कॅन्सलेशन करून जालें. ऑप्शन आसा ना. ऑप्शन पण दिताना कितून दिला किलोमीटर पर आवर. सो आता ते कन्वर्ट कशें करप. सो हांगासर हो स्पीड जालो तुमचो, स्पीड फाइंड केल्या. सो ह्यो आमी स्पीड फाइंड केला. स्पीड आणि टाइम कितें जाता मल्टिप्लाय जाता. सो टाइम खंयतलो हांगासर सेकंड कशें घेवप पळय, 25 इंटू सेकंड. सो सेकंड म्हटल्यार एका मिनटाक कितलो जाता आमकां पर आवर सांगला, रायट. हांगा सेकंड आमी फाइंड केला, आमकां हांगासर आवर सांगला. सो 3600 डिवाइड बाय 1 करतले डिनॉमिनेटराक. आणि किलोमीटर कितलो 1/1000. आता 1000 सगळे कित्याक घेतलो किलोमीटर. डिस्टन्स कितें जातलो डिवाइड जातलो. कळ्ळें. सो असो तो पळय हांगासर डिस्टन्स येतलो. सो डिवाइड जातलो म्हणजे तो सकयल आसा. सो 1 2 कॅन्सल, 10 उरले. 5 2 जा आणि 5 5 जा, मागीर 2 18 जा 36. 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर. सो C is your correct option. This question based on ages आसा. सो तुमकां फाइंड आउट करपाची पडटली प्रेझेंट एज. ओके, सो एजीस रिलेटेड प्रॉब्लेम्स जी तुमकां मोस्टली 9-10 स्टँडर्डान असली पळय सिमिलर टायप. सो अभी इज ट्वायस एज ओल्ड एज इज डॉटर. सो आता हांगासर इन्फॉर्मेशन दिल्या अभिची, कोणाची दिवंक ना, डॉटराची इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. सो अभिची इन्फॉर्मेशन दिल्या की तो ट्वायस आसा. ट्वायस म्हणजे डबल, एज ओल्ड एज इज डॉटर. नेक्स्ट कंडिशन 5 इयर्स एगो म्हणजे बिफोर. कळ्ळें. सो कंडिशन बिफोर एज जाल्यार मायनस करपाक जाय, आफ्टर येयलो जाल्यार प्लस करपाक जाय. कळ्ळें. हिज एज वॉज 4 टाइम्स म्हणजे 4 मल्टिप्लाय बाय 4 टाइम्स. टाइम्स म्हणजे मल्टिप्लाय. हिज डॉटर्स एज. इफ द प्रेझेंट एज ऑफ द डॉटर इज x years then dash. सो तेची प्रेझेंट एज आसा पळय डॉटराची ती कितें आसा म्हणून सांगलें आमकां हांगासर x years. सो हांगासर तुका ऑप्शन दिला. सो आता फर्स्ट जी इन्फॉर्मेशन आसा पळय ती आमी बरोवन काडटले. सो डॉटर एज जी आसा पळय ती आमी कितें धरतले x धरतले, रायट. आता फर्स्ट कंडिशन अभी इज ट्वायस एज ओल्ड एज इज डॉटर. सो अभिची एज आसा ती कितें आसा म्हणून सांगल्या ट्वायस ओल्ड एज इज डॉटर. सो ट्वायस ओल्ड एज इज डॉटर. सो ही डॉटर एज आणि डॉटर पेक्षा तो कितें आसा ट्वायस आसा. ओके, ट्वायस ओल्ड एज इज डॉटर. सो हे फर्स्ट कंडिशन जालें. डॉटर एज x आणि अभिची एज 2x जाली. आता नेक्स्ट सांगला 5 इयर्स अगो
हीज एज वॉज 4 टायम्स हीज डॉटर एज. आता 5 इयर्स अगो म्हणजे तुमकां हांवें कितें सांगलेलें मायनस. सो एका डॉटर एजीक आनी हेजे एजीक कळ्ळें अभिचे एजीक -5 कराच. जर आफ्टर असले जाल्यार प्लस जातलो. हे दोगांकूय एजीक कितें करतले मायनस करतले बाय 5. सो 5 इयर्स कितले इयर्स अगो सांगला पळय तेन्ना मायनस करप. हीज एज वॉज 4 टायम हीज डॉटर एज. आता तेजी एज आसा. आता तेजी एज खंयची ही एज. हीज म्हणजे अभिची एज. सो ही अभिची एज आसा वॉज मीन्स इक्वल टू सायन येतली. सो ते काय प्रॉब्लेम ना. सो वॉज मीन्स इक्वल टू म्हणजे हांगासरच आसतली ती 2x - 5 4 टायम्स हीज डॉटर एज. आता 4 टायम्स म्हणजे मल्टिप्लाय डॉटर एज. तेजी डॉटर एज कितें घेतली आमी x आनी बिफोर 5 इयर -5 सो x - 5 येतलो. सो हे मल्टिप्लाय करू नाका अशेंच ब्रॅकेटान दवराच कित्याक ऑप्शन तसो आसा तुमकां. जर मल्टिप्लाय सांगलेलो जाल्यार असो जातलो तो 4x 4 × x 4x 4 5 जा 20 आनी हो 2x - 5. जर सॉल्व करूंक गेल्यार फुडें जाताच x एकी कडेन हाडाच नंबर एकी कडेन हाडून एक्साची व्हॅल्यू मेळटली. पण तुमकां ऑप्शन सद्या असो दिला पळय 4x - 5 2x - 5. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो सारके सेंटेन्स रीड करपाक जाय भितून जाल्यारूच तुमकां ही प्रॉब्लेम अंडरस्टँड जातली.